तू राजा, चॅप्टर 9. जेहूचो इतिहास. एलिशाचो शीस जेहू राजाक मागता. एलिशा प्रवाद्यांच्या बंधू भावांतल्या एका वांगड्याक आपणाशी आपोवन म्हणलें, तुजी न्हेसोन चोडय, तेलाचें आयदन घे आनी रामोत जिलेयादा वच. थंय तूं पावतोच निमिशेच्या नातवाक जेहोशाफाताच्या पुताक जेहूक सोद. मागीर तो तुका मेळटोच ताका उठ म्हूण सांग आनी ताका ताच्या बरोबरच्या मदलो काडून भितरल्या कुडांत घेवन वच. तेलाचें आयदन घे आनी ताचे तकलेर वतय आनी म्हण, सर्वेस्पोर म्हणटा, हांवें तुका इस्रायलाचो राजा म्हूण मागला. मागीर दार उगड आनी जाता तितल्या बेगीन पळून वच. तो तरणाटो रामोत जिल्याद हांगासर वचूंक भायर सरलो आनी थंय पावतोच फौजेचे उंचले अधिकारी बरोबर बसून आसलोले ताका मेळ्ळे. ताणें म्हणलें, सेनापती, म्हजे लागीं तुमकां एक निरोप आसा. जेहून विचारलें, आमचे मदल्या कोणाक? ताणें जबाब दिलो, तुकाच सेनापती. तेन्ना जेहू उठलो आनी घरांत भितर गेलो आनी त्या तरणाट्यान ताचे तकलेर तेल ओतोवन म्हणलें, सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, इस्रायलाचो म्हणल्यार सर्वेस्पराचे पोरजेचो हांवें तुका राजा म्हूण मागला. तूं तुज्या दोनया आहाबाच्या कुटुंबाचो नाश कोत्तलोय आनी हांव जेजेबेलान म्हज्या सेवकांचें आनी प्रवाद्यांचें वारयलोल्या रक्ताचें फारीकपण घेतलो. तेच परी आहाबाच्या आख्ख्या कुटुंबाचो नाश जातलो. आहाबाच्या कुटुंबांतल्या प्रत्येक दादल्या भुरग्यांचो हांव नाश कोत्तलो. मागीर तो इस्रायलांत कैदी आसूं वा स्वतंत्र आसूं. नेबाताच्या पुता जेरोबोआम आनी आहिजाच्या पुता बाशा हांच्या घराण्या परी हांव आहाबाचें घराणें कोत्तलो. आनी जेजरीलाच्या शेतांत जेजेबेलाक सुणी खातोलीं आनी कोण तिका मातयेक लावचो ना. मागीर दार उक्तें करून तो पळून गेलो. जेहू राजा जालो म्हूण परगट जाता. जेहू आपल्या दोनयाच्या अधिकाऱ्यां सशी भायर आयलो. तांणी ताका विचारलें, सगळें सारकें आसा न्हू? तो पिसो तुजेशी कित्याक आयलोलो? ताणें जबाब दिलो, तो मनीस कोण आनी तो कसो उलयता तें तुमी जाणात. फटय नाका. तांणी बोब मारली, आमकां सारकें आसा तें सांग. ताणें जबाब दिलो, ताणें म्हाका हें आनी तें सांगलां. ताणें म्हणलें, सर्वेस्पोर अशें सांगता, हांवें तुका इस्रायलाचो राजा म्हूण मागला. हें आयकून तांणी आपल्यो कोबायो काडल्यो आनी फातरांच्या पावंड्याचेर ताच्या पांयां पोंदां पाटलायल्यो. तांणी कोन्नो वाजयलो आनी बोबाळ मारली, जेहू आमचो राजा. जेहू अधिकार बळकावंक तयारी करता. निमशीचो नातू जेहोशाफाताच्या पुता जेहून जेहोरामा आड गुडमेल केलो. त्या वेळार जेहोराम आख्ख्या इस्रायला बरोबर सिरियेच्या राजा हाजाएला आड रामोत जिलेयादांत झूज कोत्तालो. पूण जेहोराम राजा सिरियेच्या राजा हाजाएला आड झुजतना सिरियेकारांनी ताका घावे गेलोले देखून बरो जावन तो जेजरील गेलोलो आसलो. जेहून म्हणलें, तुमकां मान्या आसा जाल्यार नोगरांतल्यान कोणेच जेजरीलाक ही खबर घेवन वचूंक दिवं नाकात. मागीर जेहू आपल्या घोडेस्वराचेर चडलो आनी जेजरीलाक वचूंक गेलो. थंय जेहोराम
अंथुन्नाचेर पडून आसलो आनी जुडाचो राजा आहाजिया ताका भेटोवंक आयलोलो. जेजरेलाच्या कळसाचेर उबो आसलोल्या मनशान जेहूच्या लोकांचो जमो येता तो देखलो. ताणें बोब मारली, म्हाका मनशांचो एक पंगड दिसता. जेहोरामान हुकूम दिलो, एका घोड्यार बसून मनशाक तांकां मेळूंक धाड आनी विचार, सगळें सारकें आसा न्हू? घोड्याचेर बसून एक मनीस जेहूक मेळूंक गेलो आनी म्हणलें, राजा म्हणटा, सगळें सारकें आसा म्हूण? जेहून जबाब दिलो, सगळें सारकें आसा वो ना ह्या विशीं तुका कित्याक पडलां? चल म्हजे फाटल्यान सर. कळसाचेर उबो आसलेल्यान खबर दिली. निरोपी तांचेशी पावलो आनी तो परत येयना. राजान आतां दुसरे फावट आनी एका घोड्यार बसून मनशाक पाठयलो. ताणें तांचेशी पावतोच म्हणलें, राजा म्हणटा, सगळें सारकें आसा म्हूण? जेहून जबाब दिलो, सगळें सारकें आसा वो ना ह्या विशीं तुका कित्याक पडलां? चल म्हज्या फाटल्यान सर. कळसाचेर उबो आसलेल्यान खबर दिली. तो तांचेशी पावलो आनी परत येयना. घोडेस्वर चलयता ताचे वेल्यान तो जेहू निमशीचो पूत कसो दिसता. तो पिशा मनशा परीं चलयता. जेहोराम आरोडलो. घोडे बांदात आनी तांणी घोडेस्वर तयार केले. मागीर इस्रायलाचो राजा जेहोराम आनी जुडाचो राजा आहाजिया आपल्या घोडेस्वरान बसून जेहूक मेळूंक गेले. जेजरेलाच्या नाबोआत शेतांत ते मेळ्ळे. जेहोरामाची हत्या. जेहूक पळना फुडें जेहोरामान ताका विचारलें, जेहू, सगळें सारकें आसा म्हूण? ताणें जबाब दिलो, आरे वा, कितें प्रस्न. जेजेबेल तुजे आवयन सुरू केल्लो प्रदुवार आनी जादू चलतना सगळें सारकें कशें आसूं येता? हें आयकतच जेहोरामान आपलो घोडेस्वर फाटीं घेवन पळोवंक लागलो आनी आहाजियाक म्हणलें, देसघात आहाजिया. तेन्ना जेहून आपलो धनुश्य जोखून बाण सोडलो. तो जेहोरामाक पाटींत मोदें घुसून राजाच्या काळजाक पार जालो आनी तो घोडेस्वरांतूच कोसळून पडलो. जेहून ताच्या राखणदार बिडकाराक म्हणलें, ताका उखल आनी जेजरेलाच्या नाबोआत शेतांत शेवटून मार. उगडास कर, ताच्या बापूय आहाबा फाटल्यान आमी दोगूय बरोबर घोडेस्वर चलयताले तेन्ना सर्वेस्परान ताचेर खास्तीचें फर्मोण मारलोलें. काल नाबोताचें रगत आनी ताच्या पुतांचें रगत हांवें खरेपणीच पळयलोलें. आतां ह्याच शेतांत हांव तुजो बदला घेतलों अशें सर्वेस्पर म्हणटा. देखून सर्वेस्परान सांगलां तशें घोडो येवंक ताका उखल आनी शेतांत शेवटून मार. आहाजियाची हत्या. जेन्ना आहाजिया जुडाच्या राजान हें पळयलें तेन्ना ताणें बेत हागान रस्त्यान पळ काडलो. पूण जेहू ताचे फाटीक लागलो. ताणें म्हणलें, ताचेरूय बाण सोडात. आनी इब्ल्यामा लागीं गूर घाताचेर ताच्या घोडेस्वरांत तांणी ताका घायल केलो आनी तो मेजिद्दो हांगासर पळून गेलो जंय तो मेलो. ताच्या सेवकांनी घोडेस्वरांत घालून ताका जेरुसलेमांत व्हेलो आनी दाविदाच्या नगरांत आसलोले ताचे समाधींत ताका निखिपिलो. जेहोराम आहाबाच्या पुताच्या कारकिर्दीच्या 11व्या वर्सांत आहाजिया जुडाचो राजा जालोलो. जेजेबेलाची हत्या. जेन्ना जेहू जेजरेलांत आयला म्हूण जेजेबेलाक कळयलें तेन्ना तिणें आपल्या दोळ्यांक काजळ लायलें, आपले केंस नेटयले आनी जनेलाशीं येवन उबी रावली. जेहू दारवंट्यांतल्यान भितर सरलो तशें तिणें म्हणलें, जिम्री, तुज्या दोनयाचो खून करून तूं कसो जियेतालोय? जेहून जनेलाचेर नदर घातली आनी म्हणलें,
म्हज्या बागा कोण आसा? कोण? आनी 2-3 अधिकाऱ्यांनी उंच थावन सकयल ताका पळयलो. ताणें म्हणलें, तिका सकला उडयात. तांणी तिका सकला उडयली आनी तिचें रगत वोंदींचेर आनी घोड्यांचेर उचलून पडलें आनी जेहून आपलो घोडेस्वर तिचे वेल्यान चलयलो. तो भितर वचून जेवलो आनी पियेलो आनी मागीर ताणें म्हणलें, पळयात, हे शिराप पडलोले अस्तोरेक व्हरात आनी मातयेक लायात. कितेंय जावं ती राजाची धूव आसली. पूण ते तिका पुरूंक गेले तेन्ना तिचें कोट्टें, पांय आनी हात हाचे भायर आनी कांयच नासलें. परत येवन तांणी जेहूक सांगलें. जेहून म्हणलें, सर्वेस्परान आपल्या सेवका तिशबीताच्या एलिशा उद्देशीं अशें परगट केलोलें. जेजरेलाच्या शेतांत सुणी जेजेबेलाचें मांस खातलीं. जेजेबेलाचें मोडें शेतांत शेण कशें शिंपणो पडटलें आनी ही जेजेबेल अशें कोणाच्यान म्हणूंक जावचें ना. देवाचें उतोरें.